जेजूच्या पावलांनी चलूंक मानियत आग्नेल आमकां एक नामणो हो आसा विशय मानियत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाचो. जेजून आपल्या आपोस्लांक आपयले तेन्ना जेजूच्या आपोस्लांनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकेरीत आपोवणें दिलें. आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या आपोस्लांक आपयले. एकचारान आनी सहभागिलीपणान मानियत आग्नेलान आपलें जिवीत तो जियेलो. गवळी कसो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानियत आग्नेलान वांटो घेतलो. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून मानियत आग्नेल आमकां एक नामणो. तर येवया, पिलार येवया. पाद्र आग्नेलाची 90 आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया. आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानियत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसावा दिनवासनेचे मीस डेनिस आनी सिबोला पेरीस मांदूर. स्टॅनली जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सेल्विना आनी फामील तिळामोल. लग्ना दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता जालीन आनी वेलेन्सी डिक्रूज चांदोर. दिनवासनेचे मीस लिलियन फेर्नांदीस पोर्वोरीम. फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता सुकुरो फेर्नांदीस बांबोलीम. अमांडा आनी रायना बरी भलायकी मागता लुसियाना लोपीस बातीम. लग्ना दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता मानुएल आनी मीना फेर्नांदीस मेर्सेस. आग्नेलो आनी सिबल जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जेराल्डिना फेर्नांदीस बेनावलीम. केजिया आग्नेलिया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कोसेसांव वाज सेरावलीम. दिनवासनेचे मीस मार्कोस आनी वेरोनिका फेर्नांदीस नुवेम. लग्ना दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता फ्रांसिस्को आनी कांदोलिना गोन्साल्वीस लोतुलीम. अंजेलिटो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता क्लेटो कार्दोजो मापसा. नाफिसा बरी भलायकी मागता आर्सेनिया फेर्नांदीस कालांगूट. फामिलीक बरी भलायकी मागता जोसेफिना रिबेलो नुवेम. लेन्सा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता प्रोनिविस आनी मर्सी लुईस बोरीम. फामिलीक बरी भलायकी आनी इंतेसावां पासत आंतोनियो फ्रांसिस्को फेर्नांदीस ओर्लीम. शेल्डन बरी भलायकी मागता सिल्विया डिसिल्वा शिरोडा. याज्ञिका केवकार दिवंक सगळीं उबी रावून सुरवातीचें गीत गावुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सगळीं आमची इतिहासां एकठांय करून आमी खेरीत भाशेन ह्या पोरबेच्या मिसांत वांटो घेवया. आमी जें मागतले भावार्थान मागुया. जावं ती पिडा, जावं तें काम, जावं भुरगें नासलेल्यांक भुरगें, वो दुसऱ्यो जायत्यो गरजो आसात मोगाचे न्हू, सगल्यो फुडें घालुया आनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे मानवंत आग्नेलाचे पुण्यतिच्या 95 दिसाच्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार.
फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोबार विशयाचेर मान्यवंत आग्नेल आमकां कसो नमुनो जाला हाचेर नियाळ केलो. आयज आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नमुनो. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तेच बरोबर रोमा शारांत फ्रांसीस पाप सायबान परिशोध थारायल्या तेवूय विशय मिसळ करून आमची ह्या दिसाक तयारी जाल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव जेजूक आमकां मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिविता वरवीं देख दिता. त्याच बरोबर मान्यवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी. ताच्या वरवीं देव आमची भावार्थान केल्ले मागण्यांक जबाब दिवन हिशोब नासलेले उपकार दिल्यात आनी आजून दीत आसा. ह्या मिसा ताच्या भाग्यवंत जिविता खातीर सर्वेस्परा देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खुशी जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मानूक पवित्र सभेच्या वडिलांक प्रेरणा दी म्हूण मागुया. प्रतीच्या भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चल्लो. आयज तो आमकां देख जावन आसा. आयज त्याच पावलांचेर मोगाचें न्हू आमी पावल मारुया, आमी भाग्यवंत जावया. हे भाग्यवंतपणाची वाट चलता आसतना जायते पावटी मोगाचें न्हू आमी आडलून पडटा. उठुया. ह्या खातीर ह्या पवित्रितीन फावते परी वांटो घेवंक आमचे पातोक ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी काळजांतान दूख धरून सांगाता कुचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव वाचारून सांगता. मनांची दोन तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यूं सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदांत देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोकूय भोवोन आसा. आमी तुका वाखाणटा. शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसाय आमची मागणी आयकून घे. महिमा 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 देवाक उत्सर्गी. शांती 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 ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, कश्टां अडचणीक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काक लोतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुडून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर सरतालीं तीं धर्मदुतांची शिंकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक केन्नाच चुकोनासलीं. दर मनशांचेर भिरांत पडली. धर्मदुतां वरवीं पुष्कळ विजमेतां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थीं सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागाक आसलें. आपलीं भाटां विटां तीं विकता आनी तांचो फायदो जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणें वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देवमंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडाक हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या वाडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इज्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो
ताचो माई मोग मितमेर नाशिल्लो. म्हाका लोकोवन उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. ताणेंच म्हाका सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नाशिल्लो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो, तोच जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानच घडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माई मोग मितमेर नाशिल्लो. भाग्यवंत पावलो नेफेस्काराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोण्याक सोंपता तसलीं तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात, दुलोब आनी सासणीकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्याक दिल्ल्यो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमचें जाता तितलें उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच भरवशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक वत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगलें वयर, सगलें भितर, आनी सगलें सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतोरें. उद्गार. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. Jesu तुझे बाय रस्तो तुझ्या बापाशी आमकां बोल. Jesu punoci bon bon tu jutra namka jibon kon. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मार्को पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जुवांवाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें पुरगटूंक लागलो. काल बोरलो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदम तो गालिल्याच्या दोर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दोर्यान शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखलें आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशाक दवरतात तसले कारवी करतलो.
आनी रोखडेंच तें झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेलें. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखलें आनी रोखडेंच तांकां आपयलें. आनी झेबेदावाक आपल्या बापायक बाळ्याक लायलोल्या मान्या बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Konkani tuka Krista. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, फाटल्या वर्सांनी हांव अंजुना आसलो आनी जे सुवातेर हांवें वावर केला मोगाचें न्हू, तो जायतो लोक म्हाका मेळोंक येतालो. जी कोण तुवें अंजुना पावतालीं तांकां हांव म्हणटालो, पळय तुमी एका बाग्योताच्या गांवांत आयल्यात, तुमी एका बाग्योताच्या गांवांत आयल्यात. म्हणटूच जेन्ना तुमी खंयचें पावल तुमचें मारता तेन्ना उगडास धरात. जांक पुरो तुमचें पावल मानियोत राग्नेलाचे पावलाचेर पडटलें. कित्याक मानियोत राग्नेल त्या गांवांत जल्मलो, त्या गांवांत एक भुरगो कसो खेळ्ळो, नाचलो, वाडलो, मिसाक येतालो, सगळ्या समुदायांनी केरीत भाशेन मिसळ जातालो. म्हणटूच ताची पावलां ह्या गांवांत आसात. आनी जेन्ना तूं ह्या गांवांत पावल मारता तेन्ना तुजें पावल मानियोत राग्नेलाच्या पावलार पडलें जाल्यार तूंय बागेवन सांग पावतलो. पूण गरज एकूच, त्या पावलाचेर तुजें पावल पडटा आसतना ताचो अणभव तुवें घेवंक आनी बागेवन सांग. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणो, कितलीं जाणां आमची मदलीं आतां जेरुसाल्याक वेतात आनी परत आयले उपरांत मोगाचें न्हू काय बरो आपलो अणभव त्या जाग्यार पावलेलो कसलो अणभव अणभवला त्यो वस्तू आमकां सांगतात. जेजू जल्मल्ल्या जाग्यार आमी पावल्या, जेजूचें रुपांतर जाल्ले ताबोर दोंगरार आमी गेल्या, जेजून भोगलेले कोश्ट मरोन ते कालवार दोंगर आमी चडला. आनी हे भाशेन आमी वेगळ्याचे भाशेन जावंक सोदता. म्हाका उगडास आयलो मोगाचें न्हू, एक अडेज वर्साचें वो 3 वर्साचें भुरगें एका दिसाक आख्खेच वोंटाक आनी पोल्यांक आख्खी लिपस्टीक लेपडायल्या, एक ल्हान बॅग घेतलां, आपले मामीचे मोचे घातल्यात हाय हिल्स आनी बाबडें चलोंक सोदता. हांवें म्हणलें, बेबी वेर यू आर गोईंग, तूं खंय वेता? ते म्हणटा, आय एम गोईंग टू द ऑफीस लायक माय गॉडमा. म्हजी गॉडमादरा भाशेन हांव ऑफिसांत वेता. म्हणटूच जावंक पुरो मोगाचें न्हू, ह्या भुरग्याची गॉड मादर लिपस्टीक लायताली, बॅग हांदाक लायताली, हाय हिल्स मोचे घालताली, ऑफिसांत वेताली. हें भुरगें तिका पळोवन आपुणूय जावंक सोदता. म्हणटूच इमिटेशन. आज हो विशय मोगाचे बाबून आमकां तें सांगता. जेजूचे पावलांनी चलोवंक मानियोत राग्नेल एक नमुनो आमकां. कारण मानियोत राग्नेल मोगाचे बाबूय न्हू जेजूच्या पावलांनी चल्ला, ताचे असलो जाला आनी बागेवन जोडून तो एक समुदायाचो मनीस जाला. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, तूं बागेवन जावंक सोदताय जाल्यार एकूच वस्त गरजेची, आनी ती वस्त म्हणल्यार तुवें कुटुंबाचो आनी समुदायाचो मनीस जावंक जाय. ह्या खातीर पयलें वाचप मोगाचे भाव भयणो, दोंताचे इतिहासांत आमी आयकता कशे भाशेन पयले क्रिस्तांचें जिवीत जालें, त्या दोरदूतांचे आनी तांच्या सांगात्यांचे. काय बरें एकठांय ते येताले, एकठांय मागणें करताले. आपणाचें म्हणून कांयच तांचे लागीं नासलें. भाटां विटां पासून विकून ते दूड वाडून दोरताचे पांयां सरशीं दवरताले, एक सारके सगल्यांक वांटताले. तांचे सवें तो मोग आसलो, तांचे सवें एकामेकाचो हुस्को आसलो. आनी हें पळोवन मोगाचे भावा भयणीनो, कितलीची संख्या तांची वाडटाली, तांची संख्या वाडत चडत वेताली. तांचो एकचार पळोवन, तांचे सहभागिलीपण पळोवन, तांचे मिसावाचो वावर पळोवन
आयज मोगाचे बाब भयणो, आमी जरी तर कुटुंबाची समुदायाची मनशां जालीं आनी असलो एकचार आमचे सवे आसा जाल्यार हें जावन आसा मोगाचे बाब भयणो आमचें भाग्यवंतपण. काय बरें शिव वर्तमानान आमी आयकलां मोगाचे बाब भयणो, जेजू समुदायाचो देव आसलो, जेजू समुदायाचो मनीस आसलो. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो मोगाचें नांव. एक देव ते एक जण कशे भाशेन एकचारान जियेताले. वेगवेगळी कार्य आसले, सहभागेली पण तांचे सवे आसले. जेजू संवसारांत येवन एक समुदायाचो मनीस कसो आपल्या मिसांव ताणें शांती पावयलें तेंच आमी पळयता. एकलो वचून ताणें शुभ वर्तमान पडगोवंक ना. बोगोर जाल्यार जुवाचे फाटल्यान तो वेता, हे दोयऱ्यार वेता, दोयऱ्यार देगेर वेता, पळयता थंय शिमावान ताचो भाव आंद्री आसलो, तांकां म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात. मातशें फुडें वेता आनी तुय पळयत जाल्यार ताका जुवांव आनी जाकोब मेवता, तांकां म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात, हांव तुमकां मनशां दवरता तसले कारवी करतलो. आनी ते सगळे सांडून मोगाचे बाब भयणो जेजूचे फाटल्यान वेतात. आपले समुदायान व्हडले व्हडले मनशांक, व्हडले व्हडले जाणारांक जेजून विचून काडोंक ना मोगाचें नांव. साद्या मनशांक, कारव्यांक, दोन वसूलदारांक, तसल्यांक विचून काडून आपले समुदायान ताणें तांकां वांटो दिला मोगाचें नांव. आनी ह्या खातीर दुसरें वाचप आमकां कितें सांगता, भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवंक सांगता मोगाचें नांव, तुमी एकामेकाच्या मोगा खातीर सोंसात. तुमचे मदें हो एकचार आसूं दी. हांव क्रिस्ताचो कोयदी, हांवें जेजू पासत कोयस सोंसल्यात, तुमच्या जिवितांत कोयस दुमाळो सोंसात. तुमचे समुदायात तो एकचार आसूं दी. सहभागेलीपणान तुमी वावर करूंक, मिसांव शांती पावंक. मोगाचे बाब भयणो, आज हो उलो तुका आनी म्हाका मान्युत रागनेल केरीत भाशेन मागता की जसो तो ह्या जेजूच्या पावलांनी चल्ला जाल्यार आयज ताचे पोरबे वरवीं मोगाचें न्हू आमी त्या जेजूच्या पावलांचेर पावल मारूंक पाद रागनेल आमकां ही शिक्षण फाव करता. जुंय जुंय तो वावुरलो मोगाचे बाब भयणो, तो समुदाय बांदूंक वावुरलो. कितलो ताचो फिरगोज्यांनी ह्या गोंवळीक वावरांत, कितलो ताचो जावं एक प्रोफेसर कसो, एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो ताचो वावर आमी पळयला. एकूच हेतू घेवन ताणें वावर केला, तो म्हणल्यार समुदायाचो मनीस करूंक, समुदायाचो जमो करूंक केरीत भाशेन ताचो वावर जाला. काय बरी शिकवण जेजून आमकां दिल्या. तो वेता आनी केरीत भाशेन उलो आमकां मारता. काल बोल्लो जिवीत बोलतात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, सर्गीचे राज लागीं पावलां. प्रतिच्यान कुमटा देवा लागीं बोगसोणें मागता. थोडीं वर्सां फाटीं हांवूय तुवें आसलो आनी 2010 ह्या वर्साक मोगाचे बाब भयणो पाद रागनेलाची 100 वर्सां आमी थंय समोरुमल्यांत कुमटा फिरगोजेंत. 1910 to 1917 मोगाचें नांव 7 वर्सां तुवें तो फिरगोजेंत काम केलां. आनी 2010 100 वर्साचे समोरुमणेक मोगाचे बाब भयणो कुमटाचे पोरजेन कितें केलें जायत तांचे पादविगारा सांगतात, बिस्पा सांगतात तांणी बोगसोण्याची चीट बरयली. मागूंक बोगसोणें जें ताचे पुर्वजांनी पाद रागनेला सवें केलें तांचें तांणी बोगसोणें मागलें. ही चीट बरोवन आमचे सोर वडिलाक, पिलारचे सोर वडिलाक हे 100 वर्साचे जुबले दिसाक आमचे सुपिरियराच्या हातान घातलें. मागूंक की जी दुस्पोड आमचे फिरगोजेन जाल्ली, देवाचे मनशाक जे आमचे पुर्वजांनी दुखयल्ले तांचे बोगसोणें मागून आतां तरी आमचे फिरगोजी सोवें, ह्या समुदाय सोवें, ह्या जोम्या सोवें हो एकचार बांदून घेवंक. म्हणटच मोगाचे बाबा भयणेनो, एकचाराची मनशां जातलीं, मोगाची मनशां जातलीं, सोंसणिकायेची शांतीची मनशां जातलीं, मागण्याची मनशां जातलीं जाल्यार मान्युत रागनेलाचेच जिवीत तूं नियाळ आनी तो आमकां एक नमुनो जावन आसा. आनी आमी मोगाचे बाबा भयणो हे दोंगर चडला तेन्ना उगडास हेय दोंगरार मान्युत रागनेलाची पावलां आसात. जे पावलांचेर तुजें पावल पडटा मोगाचें नांव आनी तुवें तें पावल तुज्या जिवितांत अणभवलें जाल्यार मोगाचें नांव तूं जरूर भाग्यवंतपण जोडूंक पावतलो.
तूं जेरूल तुजें जिवीत बोलदून एक समुदायाचो एक कुटुंबाचो मनीस जावंक पावतलो. हें देणें आयचे पोरबेक आमी आमकांच मागुया आनी उगडास धरुया. म्हजें पावल हे असले बाग्योन मनशाचेर पडटा आसतना तें पावल जेजू क्रिस्ताचेर पडटा आसतना आमी तांचे भाशेन जावंक, तांचें शेगुणी जिवीत आपणावंक आनी बाग्योन पोंड जोडूंक. आमेन. उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. धर्माच्या वडिलांनी आपले आपोवणे सेवा दिवंक म्हूण वळखून घेवंक आनी हें सोत दोर दिसाक आपल्या जिवितांत तिरावंक आनी पवित्र सभेंत एकचार आनी सहभागिलीपण आपलें मिसांव पुरें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उसवाड, कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. राजकारबाराची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलो फायदो आनी आपलें बरेपण फाटीं दवरूंक आपणाय विंचून काडलेले पोरजेच्या बरेपणाचो हुस्को आनी पोरजेच्या बऱ्याक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमची कुटुंबां जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर थीर गोट करून एकामेकाच्या एकवटान जिवन दुसऱ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या समुदायांनी सहभागिलीपण दिसूंक घेवंक एकामेका सोबे हुस्को आनी मोग निर्माण जावन दुसऱ्याचें जिवीत ऑर्ताबरीत करूंक देवाची कृपा सोन एकल्याक मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मान्यवंत आग्नेलाच्या सगल्या भक्तां पासत देवान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत जेजूचोच खरो पाटलाव करूंक कृपा आनी मान्यवंत आग्नेलाचो अदीक आमचेर उसवाड पडूंक ताका बेगीनच पवित्र सभेन आमचो भाग्यवंत म्हूण पाचारूंक आनी आमच्या आल्तारार पळोवंक मेळूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. सुर्गीचे बापा, जावंक पुरो आमची पावल असल्या भाग्यवंत मनशाचे पावलांचेर पडूंक ताणें आपली पावलां जेजू क्रिस्त तुज्या पुताच्या पावलांचेर मारल्यान आयज आमचें जिवीत असलेंच भाग्यवंतपण जोडून सासणेचें सूख भोगूंक आमी पावल्यार प्रमोण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाक माना गोड गोड बायलो, सायकाळची करी भक्ती, नाका नाका बलिदान, सायपेल्याची दया प्रिती, ओगान बापा मानव तुगे, ओगान केली भेटोनी, ओगान बापा मानव तुगे, ओगान केली भेटोनी. अशें बाबूण बोजे आनी तुमचें बलिदान
सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बाबा व्हडा मोगान आमकां मोर्दांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोण वळयन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पुराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेचे प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमीय तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. Sorvesporaci navieta takazui usorgi tukazui zui. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हांणी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपोर घोटुया.
तुझ्या कुर्सा हाली पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सौम्या संसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक खातीर सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे एथनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची आंगाचेर साल्ल्याची दोर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे पिलार सायबिणी देवाचे माये संगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन दोरमदूत आनी सोर कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर बागयोन जुजे बाजा बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें ना हे मागणी आमी उच्चारतना आमची पावलां जेजूच्या पावलांचेर मारुया. समुदायाची कुटुंबाची मनशां जावया. मोगान एकवटान शांतीन बोगसोण्यान मागण्यान हुस्क्यान भरोवन आमचें जिवीत सारुया. हातूंतल्यान भाग्योनपण जोडूंक सर्गीच्या बापाक सांगाताक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोखुने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बोरवशान वत रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकां लिसटोय आनी सोर हातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतोच जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाची दिसकाल आमचे खुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राज बोट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताची कुडीन रक्ताची मिसळून आमकां ती शेवतेल्याक सासनाचें जिवीत मेळ्ळें. जेजू क्रिस्ताची कुडां रगत आमी शेवक येता ते आमचे जुट्टे आनी कास्ताळी आसूं फुडचे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी अकात्य. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान
ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळून. सगळीं बसात. आमी क्रिस्मसात घेवन तुमच्या फुड्यान येतले. म्हणसुकीन शिताबेन भक्तीपणान जेजूक आमच्या काळजान घेवं या. भायर आसात जी कोण मिसाक वेळार पावल्यात जाल्यार क्रिस्मसात घेवचो, मातसो लेट पावल्यार मातसो घेवचो न्हय. दुसरें मीस आसा ताका तुमी वांटो घेवचो.
संसार फुलो दुःखा पुसो काळजा बुजो करची बोता पाखरूं प्रेसो परवाशाची दिवली भेटो करची बोता पाखरूं प्रेसो परवाशाची दिवली भेटो. जेजू आमच्या काळजान आयला, आमच्या कुडी रक्तान मिसळ जाला. आमचे दोळे दापया, सगळीं दोळे दापया. एक घडी ओगेपणान जेजू बराबर सारुया. उबे रावात. प्रार्थुया. प्रतीच्या बाबा, ह्या जिविताच्या उंडया वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोड दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासनाच्या सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे बसात. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसाक गोंयची महादनप्रांत आपल्या मान्यवत आग्नेल स्वर्गवेशी जाल्यार 95 वर्सां भरलीं. 95 वर्सां 95 इयर्स. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासून मान्यवताचे मोजतीन एक तरी स्वयंभावर्ती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी. ही परब न्हय पूण ताचे पुण्यायतीचो दीस. तुमकां सगल्यांक आमचे सोस्तेच्या नांवान आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस हांव दितां. हॅपी डे. जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसान येवन कळोवंक जाय. जायतीं स्वयंभावर्ती अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी केअर टेस्ट कोत्तात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसान येवचें. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेच्या कामा खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी जाल्यार आमचें बसस डेस्क ऑफिसान तुमच्यान तुमचें कंट्रिब्युशन करूंक जाता. कोंकणी बायबल डायरी 2023 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. ही डायरी वरवीं मिसाच्या वाचपाची तयारी करूंक बरें जाता आनी आत्मीक वाचपूय करून जिविताची दिसपट्टी नवसन्नी करूंक आदार जाता. ती तुमी घेवंक जाता. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल स्कॉल आनी एक सातोळे वावराडाचो इश्ट उजवाडाक येतात. तांचेर आमच्या मिसावाची वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसान भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान तें घेवं येता. आमचे जेवेरेन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कॉन्व्हेंटाच्या रुमान तयार केला. मागता तो तुमी आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणुभव घेवचो.
कोणाकूय झाडां पाल्याची वखदां जाय जाल्यार आमच्या इस्टॉलान ती मेवतात. आयज सांजे पिलाच्या फादर आग्नेल हायर सेकंडरी इस्कॉलाच्या भुरग्याचो तियात्र आसा तो पळोवचो म्हूण प्रिंसिपलान मागलां. तुमी जायत्यांनी उदारमनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्स, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वो आमच्या सिमिनारिस्टाच्या शिकपांत. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानवत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. मानवत पाद आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांक मोजत फाव जाल्या देखून आमी देवाक दिनवासतात. असलेच एक दिनवासनेचें काळसांतान आयलेलें आमी वेनासिया डिसोजा आगासाई हाचो अणभव वाचता. 2016 वर्साक गोंय आसतना म्हाका किडनीचें इन्फेक्शन जालें म्हूण एंटिबायोटिक्स घेतली. हांव एंटिबायोटिक्स घेना तर म्हाका डायलिसीस करची पडटली. तशेंच हे एंटिबायोटिक्स चालू आसतना म्हाका दोतोरान सांगलें गोरबेज जाल्यार भुरग्याक रिस्क आसा म्हणून. हांव सदांच मानवत आग्नेला लागीं मागताली म्हाका ही पिडेंतली बेगीन बरें कर म्हूण आनी भुरग्याचें देणें म्हाका फावो कर म्हूण. 2019 ऑक्टोबरान UK तावन हांव परतून गोंया आयलीं. मानवत आग्नेला लागीं हांवें नव्यान मागलें. गोंयच्या दोतोरान सांगलें की आनीक 7 म्हयने तरी ट्रिटमेंट चालू दवर म्हणून. आमी परत UK गेलीं. थंय 2020 जानेरांत हांव गोरबेज जालीं. तेन्ना हांव दोतोराक मेळ्ळीं. दोतोरान भुरग्याचें एबॉर्शन कर म्हणूंक लागलो पूण हांवें ना म्हटलें. हांव मानवत आग्नेलाक उलो मारून म्हज्या भुरग्याक राखूंक मागलें. गोरबेजपणाच्या 5व्या म्हयन्यांत चॅकअप केलें तेन्ना पोटांत आसलेल्या भुरग्याचे सगळे रिपोर्ट बरे आयले. दोतोर सगळे अजाप जाले. त्या उपरांत म्हाका किडनीचो इन्फेक्शन डोस आसलो तो उणो केलो आनी मानवत आग्नेलाचे मजतीन म्हजी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतावन मागता. तशेंच आतां मानवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरे जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. मानवत आग्नेल माग आमचे पासून. आतां आशिर्वाद जाल्या उपरांत इगोचेर पिडेवतांचेर मागणें आसतलें. आशिर्वाद जाल्या उपरांत गायन सोंपल्या उपरांत मागता फाटल्यान भाव भयणां जीं दुसऱ्या मिसाक आयल्यात मातसो तुमच्या जाग्यार रावात. भायर लोकांक भायर सरूंक सोयेक दियात. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Ani